फोंडेच्या 2 शिगम्याचे कोफुसांव निमणे मिटले। आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचे फुडारपणाखाला फोंडे तालुको अंत्रूज शिगमोत्सव समितीच्या वांगड्यांक सरकाराचे शिगमो समितीचेर घेवपाचे आनी तांकां स्टेजीर सुवात दिवपाचे सरकारान हायकोर्टात मान्य केल्ल्याचो प्रश्न मिटलो। सरकार शिगम्यात वांटेकार जावंक येवपी खंयच्याच पंगडाक प्रवेश न्हयकारचो ना म्हणपाचेंय सरकारान हायकोर्टा मुखार स्पश्ट केलां। सरकारची शिगमो समिती आनी आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचे शिगमो समिती मदलो वाद मंगळारा हायकोर्टान मिटलो। अंत्रूज शिगमोत्सव समितीन हायकोर्टान याचिका घाल्ली। रवी नायकाच्या ह्या समितीक सरकारी समितीन आस्पावन सुवात दिवपाची तयारी सरकारान दाखयली। शिगम्याचे मिरवणुकेत चडांत चड चित्ररथ वांटेकार जाल्ले सरकाराक जाय, ताका लागून सरकारान सगळ्या चित्ररथ पंगडांक येवकार दिता अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे वांगड्यांक सरकाराचे शिगमो समितीन घेवपाक सरकार तयार आसा अशेंय तांणी सांगलें। माचयेर बसपी परिक्षकां म्हऱ्यान हे समितीचे वांगड्यांचो आस्पाव करतले अशें ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। मेडिकलांत 200 कॅबिनाचे नवे मॉर्ग फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत सुरू जातले। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान विधानसभेत ही घोशणा केली। जीएमसीचे सध्याचे मॉर्गाची दुर्दशा जाल्या म्हूण मिडियाच्या रिपोर्टाचो संदर्भ दिवन प्रमोद सावंतान विशय काडिल्लो। नवे मॉर्ग बांदून पुराय जाता म्हूण पोन्न्या मार्गाचे दुरुस्तीचें काम करूंक ना। पोन्न्या मार्गाचे सुवातेर सरकार ऑडिटोरियम आनी एग्जामिनेशन हॉल बांदतलो। This is in the mind of the people about the neglect of morgue of Goa Medical College and steps taken by the government to repair and put in the good and functioning stage as reported in the Herald 24th of March 2013. गोवा मेडिकल कॉलेजची मॉर्ग जी आसा ती 60 बॉडीज किंवा 60 कॅबिनां असलेली मॉर्ग आसा। ती सगळी तेतूर इक्विपमेंट्स आसात। पोस्टमॉर्टम भितरच जाता, फक्त त्याची इमारत ही भायल्यान रंग काम केला, मातशे फुटाळे बीन गेल्यात, ही गजाल खरी आसा। त्यामुळे निर्णय आमी घेतला की नवीन मॉर्ग बांदपाची। नवीन मॉर्ग आदी जी 60 आसली थंय 200 कॅबिनाची मॉर्ग 200 कॅबिनाची कॅपॅसिटी आसलेली मॉर्ग बांदूनय जाल्या। तातूंत ल्हानशें ऑपरेशन थिएटर आसा, ऑफिस आसा, क्लासरूम आसा आनी सादारण 30 कोटी खर्च करून ही मॉर्ग बांदली वता। आनी मोरेवर आमी आदली मॉर्ग दुरुस्त कित्याक करना तर ती आमी मोडून थंय आमी ऑडिटोरियम हाडटात। ऑडिटोरियम काडपाचो आसा आनी एग्जामिनेशन हॉल बांदपाचो आसा। मराठीक राजभास करपाक सरकारान न्हयकार दिल्ल्यान मराठी राजभाषा आंदोलन महासमितीन निशेध केला। पर्रीकारान परत एक फावट यू-टर्न घेतलो अशी टिका ॲडव्होकेट अजित सिंग राणेन केली। मराठीक ना करपाचो यत्न केल्यार भाजप पक्षच ना जातलो म्हूण ताणें शिटकावणी दिल्या। पर्रीकारान हाचेर परत विचार करचो आनी ह्याच अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक हाडून मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो अशें ताणें मागलें। सध्या राजभाशेचो वाद नाका अशें पर्रीकारान सोमारा विधानसभेत म्हणिल्लें। सुरुवातीपासून म्हणजे पर्रीकरांचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आल्यापासून पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत जे जे निर्णय त्यांनी घेतले, जी जी आश्वासनं त्यांनी आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आणि आपल्या वक्तव्यातून दिली होती सत्तेवर यायच्या अगोदर, त्या बाबतीत यू टर्न घेऊन आता त्यांनी अशा पद्धतीचं यू टर्न घेतलेलं आहे की त्यांनी भारतीय जनता पार्टीसाठी एक खड्डा खोदून ठेवलेला आहे। आणि ज्या पद्धतीने मराठीच्या बाबतीत त्यांनी जी भूमिका घेतली ती पाहता ते त्या खड्ड्याच्या दिशेने वेगाने जात आहे असंच वाटतं। म्हणून पर्रीकरांची कृती ही मराठीच्या राज्यभाषेच्या मुद्द्यावरून राजकारण करण्याची ही त्यांची कृती जी आहे ही कृती खरं म्हणजे एक अत्यंत एक निंदनीय अशा पद्धतीची आहे। हे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणि काही पर्रीकरांसारखे नेते जर मराठी नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर काळाच्या ओघात तेही पण नष्ट होतील हे सांगण्याला कोणाला एखाद्या भविष्य करायची गरज नाही। या पार्श्वभूमीवर या येणाऱ्या विधानसभेत अजूनही विधानसभा बरेच दिवस राहिलेले आहेत। पर्रीकरांकडे या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकडे आम्ही परत ही मराठी राज्यभाषा आंदोलन समिती आम्ही मागणी करतो की अजून त्यांनी आपल्या विधानावर विचार करावा आणि या चालू विधानसभेमध्ये मराठी राज्यभाषेच्या संदर्भात राज्यभाषेच्या सुधारणा बिल आणून ते पारित करून घ्यावं। एका कॉन्ट्रॅक्टराक 3 ते 4 परस चड कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें ना अशें PWDन थारायलां। मात एखादो कॉन्ट्रॅक्टर कामाचे बाबतीत रॅक्ट आसत जाल्यार मात ताका 4 परस चड कॉन्ट्रॅक्ट दिवं येता।
PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान विधानसभेत ही माहिती दिली. बार्देश आनी तिसवाडीत एकलो कॉन्ट्रॅक्टर कितलींशींच टेंडरां म्हयन्याच्या म्हयने घेवन ओग्गी बसला म्हणपाचो मुद्दो रोहन खंवटेन काडिल्लो. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्टांत घालतले. Whether there is any undertaking which is being taken regarding the job when it is being allotted, and whether the pre-qualification clause is being implied to these people, citing the number of jobs in hand. टेंडर इश्यू आमी करता ती एज पर द रुल्स CPWD मॅन्युअल आमी वता आनी CPWD मॅन्युअला प्रमाणे जो कॉन्ट्रॅक्टराचो क्लास रजिस्टर्ड आसा तांकां स्पेशली टेंडर दिली गेली वता. आतां येदा कदाचीत खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर जास्त कामां घेवन बसला जाल्यार ताजी ती रिस्ट्रिक्ट करूं शकता. दिनेश केणी हो एक कॉन्ट्रॅक्टर 8 कामां दिल्लीं आसा. जवळ जवळ स्पीकर सर हांव ताका सॅटिस्फाय करता. म्हज्या मतदारसंघात 5 कामां ताणें तशींच अर्द्यार उडयल्या. आय एम इश्यूइंग डायरेक्शन दॅट ही शूड बी ब्लॅक लिस्टेड इमिजिएटली. अशे 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे फक्त कामां घेवन दवरता, दुसऱ्याक त्रास करता. वी विल टेक डेफिनेटली एक्शन ऑन दिस. what is PWD going to take as an initiative to see this type of issues are not going to recur? We have already taken a decision not to give more than 4 contracts to one contractor if he is delaying the work. If somebody is doing in time, then we will give more than 4. That is what we have already decided. आणि ही जी कामां इनकम्प्लीट दवरल्या ती कोण कंप्लीट करतलो? Speaker sir, we will see that it will be completed in next 15 to 20 days. They will start, and by 1 month they will complete. If they have not completed, we will retain the works. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.